नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवेत सगळ्यांक परतून वेलकम. लास्ट एपिसोडान हांवें तुमकां स्पेसान व्हेल्लें. आमचें अंतरिक्ष रॉकेट ऑलरेडी आमच्या प्रोग्रामान आयिल्लें आसा. सो आतां एवरी एपिसोड म्हाका तुमकां स्पेसान व्हरून एक भोंवडी मारून हाडपाक सोंपें पडटलें. आज आमचे रॉकेटाचो वॉर्म अप चालू आसा. याद करून दिता, लास्ट टायम आमी अर्थाची आमी म्हणया पर्सनल किंवा प्रायवेट प्रॉपर्टी जो स्पेस आसा 64,000 किलोमीटर अर्थाच्या वयर जो स्पेस आसा तो आमचो स्पेस आसा. जिओ स्पेस ताका म्हणटात. आज ताच्या भायर वचुया. आज एक नवो सब्जेक्ट हांव तुमकां इंट्रोड्यूस करूंक सोदतां. ताचें नांव आसा कॉस्मोग्राफी. कॉस्मो म्हणजे युनिवर्स, ग्राफी म्हणजे स्टडी ऑफ द युनिवर्स. एस्ट्रोनॉमी एक खूप फॅसिनेटिंग आणि खूप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ह्याच खातीर आसा की तातूंत कितले वेगळे वेगळे बारीक बारीक सब्जेक्ट्स आसा, खूप वेगळे वेगळे चॅप्टर्स आसा आनी ते एस्ट्रोनॉमी खूप इंटरेस्टिंग करतात. तर आज कॉस्मोग्राफी म्हणजे इट इज नथिंग बट जॉग्रफी. जॉग्रफी आमी सगळ्यांनी स्कुलान आमी पळयल्या. जिओ अर्थ, ग्राफी स्टडी. जिओग्राफी स्टडी ऑफ द अर्थ. तशीच कॉस्मोग्राफी स्टडी ऑफ द कॉस्मोस म्हणजे युनिवर्स. तर हे कॉस्मोग्राफी ह्या सब्जेक्टान आमी आमच्या युनिवर्साचो लेआउट स्टडी करतात. नॉट द ऑब्जेक्ट्स, प्लॅनेट्स, स्टार्स, गॅलेक्सीज हे न्हय, फक्त लेआउट आमचो युनिवर्साची रचना कशी आसा हे आमी कॉस्मोग्राफी हे सब्जेक्टान स्टडी करतात. आज आमी ते कॉस्मोग्राफी सब्जेक्टान एक पांय दवरुया. इंट्रोडक्शन हांव तुमकां करता. लास्ट टायम आमी एक केल्लो सब्जेक्ट ताका म्हणया आमी एटमॉस्फियरीक स्टडीज. आमच्या पृथ्वीच्या भोंवती जो एटमॉस्फियर आसा, जो आमचो पर्सनल स्पेस आसा, येदो व्हडलो ब्रह्मांड आसा, फूल ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष, आनी तातूंतलो जो आमचो अंतरिक्ष आसता पृथ्वी वासियांचो ताका म्हणटात जिओ स्पेस. 64,000 किलोमिटर्स अबाव द अर्थ जिओ स्पेस किंवा जिओस्फियर आमचो पृथ्वीच्या भोंवती आमकां कवर करता आनी तातूंत चडशे आमचे सगळे जे प्लॅनेटार प्रक्रिया जाता ते थंय घडटात. आज 64,000 किलोमिटर्साचे वयर चडुया आमच्या रॉकेटांतल्यान आनी एक्झोस्फियर म्हणजे लास्ट लेयर जो आसा एटमॉस्फियराचो ताच्या भायर वचुया आनी वयर स्पेसान चडुया. पृथ्वीच्या जिओ स्पेसा भायर नवो जो लेयर सुरू जाता स्पेसाचो ताका आमी म्हणटात सीज लुनार स्पेस. वेगळे वेगळे कॅटेगरीज असतात स्पेसाचे. सीज लुनार स्पेस म्हणजे इट इज अ लॅटिन वर्ड. सीज लुनार म्हणजे ऑन दिस सायड ऑफ द मून ताजो मिनींग आसा, ऑन दिस सायड ऑफ द मून. आणि सीज लुनार स्पेस म्हणजे पृथ्वी आणि चंद्र हाच्या मदीं जो स्पेस आसा, अंतरिक्ष आसा, ताजे स्टडीक सीज लुनार स्पेस स्टडीज अशें म्हणटात. तर जेन्ना आमी पृथ्वीच्यान वयर वतात, चंद्रा पर्यंत वतात, तेन्ना खुबशे इम्पॉर्टंट स्पेसाचे पार्ट्स आमकां थंय मेळटा आनी ते स्टडी करपाक आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज आमी जे पृथ्वीच्यान जे सॅटेलायट्स धाडटात, जे रॉकेट्स धाडटात, जे शटल्स धाडटात, हे सीज लुनार स्पेसांत चडशे वावरतात. सो दॅट इज वाय द स्टडी ऑफ दीज स्पेस, सीज लुनार स्पेस, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस इन एस्ट्रोनॉमी, इन स्पेस सायन्स. तर हे सीज लुनार स्पेसांत 5 पॉयंट्स आसा अशे जांकां आमी म्हणटात लाग्रांज पॉयंट्स. लाग्रांज पॉयंट्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक इन सॅटेलायट सायन्स, स्पेस सायन्स. आता आमच्या चंद्र, पृथ्वी आणि सूर्य हांचे मदीं ग्रॅव्हिटी एकामेकांक बायंड करता. सगळ्यांत चड ग्रॅव्हिटी आमच्या सोलर सिस्टमान आमच्या पृथ्वी भोंवती आसा ती अर्थाची, मुनाची, सनाची. सो ती सगळी एकामेकां बरोबर क्लॅश जाता आनी जेन्ना आमी स्पेसान वतात किंवा कितें तरी सॅटेलायट स्पेसान धाडटात जाल्यार हे 3 बॉडींचे ग्रॅव्हिटी, अर्थ, मून आणि सन, हे कंटिन्युअसली ते सॅटेलायटांच्या ऑर्बिटाक एफेक्ट करतात, तांकां इरिटेट करतात अशें म्हणया. सो दॅट इज वाय स्पेसान खंय एक्झॅक्टली सॅटेलायट्स, रॉकेट्स धाडप हे स्टडी करप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हे स्टडी करपाक सीज लुनार स्पेसान भितर 5 सेफ पॉयंट्स आसात, ताका लाग्रांज पॉयंट म्हणटात. ते पॉयंट्स आमी स्टडी करपाक जाय. 18th सेंचुरीन फ्रेंच मॅथमॅटिशियन जोसेफ लुईस लाग्रांज हाणें फर्स्ट टाइम एसेज ऑन 3 बॉडी प्रॉब्लेम असे एक एसे पब्लिश केली, एक बुकलेट पब्लिश केलें. आणि फर्स्ट टाइम ताणें स्पेक्युलेट केलें, एक आयडिया केली की अर्थ, सन आणि मून हांची ग्रॅव्हिटी एकामेकांबरोबर क्लॅश करून खूबशे प्रॉब्लेम क्रिएट करतली स्पेसान. सो ते सगळें कॅल्क्युलेशन, ग्रॅव्हिटेशनल कॅल्क्युलेशन, मॅथमॅटिक्स करून
अल्जेब्रा, जॉमेट्री आणि ट्रिग्नोमेट्री हे वापरून लग्रांज हाणें 5 पॉयंट सेफ पॉयंट्स असे प्रेडिक्ट केल्ले आणि आज 19th आणि 20th सेंचुरीन जेन्ना आमची एक्चुअल रॉकेटां स्पेसान वता आमी सोदून काडलें की दॅट इज ट्रू. देर आर 5 पॉयंट्स between the earth and the moon which are called Lagrange points, which are the safe points to launch rockets. हे points आमकां सीज लुनार स्पेसात मेळटात. फुडें सीज लुनार स्पेसात जे आमचो चंद्र आणि पृथ्वी मदलो जो स्पेसाचो एरिया आसा तातूंत अनेक खूप इम्पॉर्टंट आणि इंटरेस्टिंग 2 पॉयंट आसात. त्या पॉयंटांक आमी म्हणटात एसेंडिंग आणि डिसेंडिंग नोड्स. सोपे भाशेन सांगप आणि तुमकां कळप म्हणजे जाका आमी भारतात वळखतात राहू आणि केतू. आता राहू आणि केतू म्हणले की तुमकां सामके कितें तरी पुराणांतल्यो कथा बी येतल्यो मनान की देव राक्षस बी अशे फुडें रावतले, पण इट इज नॉट सो. राहू आणि केतू हे एक्चुअली मागीर आमी तांच्यो कथा रचल्यो, तांकां कितें कितें एट्रिब्यूट्स दिले, तांचे शांती करतात आणि ते देव दैत्य अशे मानतात, बट एक्चुअली इट इज नॉट. 3000 वर्सां पयलीं वेदांत आमकां राहू केतू अशे रेफरन्सेस मेळटा आणि दोज रेफरन्सेस आर सरप्रायझिंगली प्युअर फिजिक्स. एक सुंदर सायन्साचो कॉन्सेप्ट आसा राहू आणि केतू जे सीज लुनार स्पेसान 2 पॉयंट्स आसा. कितें ते तुमकां सांगता हांव. आतां जाता कितें, आमची जी पृथ्वी आसा ती आमच्या सुर्या भोंवती स्ट्रेट प्लेनान भितर भोंवत आसा, रिवॉल्व जायत आसा. पूण चंद्र जेन्ना पृथ्वीच्या भोंवती फिरता तो वांकडो असो वयर आनी सकयल ते प्लेन कट करता. आणि ज्या 2 पॉयंटाचेर आमचो चंद्र पृथ्वीचो प्लेन कट करता ते 2 पॉयंटाक आमी म्हणटात डिसेंडिंग नोड आणि एसेंडिंग नोड. म्हणजे चंद्र वयर चडटा, पृथ्वीच्या वयर वता आणि सकयल येता डिसेंडिंग आणि एसेंडिंग अँड डिसेंडिंग. आणि हेच पॉयंटान सन किंवा मून जर आसा जाल्यार गिराण जावपाक शकता. दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट इन एस्ट्रॉनॉमी. आता तुम्ही म्हणटाले की प्रत्येक पुनवेक किंवा अमाशेक सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी एका लायनीन असता पूण गिराणां जायनात. हे इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ राहू आणि केतू. एसेंडिंग आणि डिसेंडिंग नोड्स पुनवेक किंवा अमाशेक चंद्र आणि सूर्य आणि पृथ्वी एका लायनीन आसूं येता, पूण त्याच वेळार राहू आणि केतू म्हणजे एसेंडिंग आणि डिसेंडिंग नोड सुद्धा सारखे एका लायनीन असपाक जाय तरूच एक्लिप्सिस जाता. हे इंटरेस्टिंग आसा अबाउट द सीज लुनार स्पेस. The ecliptic and the lunar orbit are not in the same plane. The mean inclination of the lunar orbit to the ecliptic plane is 5.1 degrees. The nodes are points at which the moon's orbit crosses the ecliptic. Nodes have represented as blue dots. The line of nodes, the intersection between the two respective planes, has a retrograde motion for an observer on Earth that rotates westward along the ecliptic with a period of 18.60 years, or 19.3549 degrees per year. Lunar and solar eclipses can occur when the nodes align with the Sun, roughly every 173.3 days. The eclipse occurs when the Moon falls on a node aligned between Earth and Sun. In any other position of the nodes, eclipses will not occur, because the Moon would never be aligned between the Sun and the Earth, even though the Moon is in the middle of both bodies, as the Moon does not coincide with the plane of the ecliptic. तीन लाख 90,000 किलोमीटर्स आमी पृथ्वीच्यान भायर सरले, चंद्राची बी आमी स्पेस काबार जावन आमी फुडें वतात आणि थंय सीज लुनार स्पेस एंड जाता आणि आनी व्हडलो स्पेस चालू जाता. ताका आमी म्हणटात इंटर प्लॅनेटरी स्पेस. इंटर प्लॅनेटरी म्हणजे सोलार सिस्टमाचो स्पेस. सनाच्यान 80 एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट्स म्हणजे 12,000 मिलियन किलोमिटर्स इतलो हो स्पेस आसा. हांगा हे इंटर प्लॅनेटरी स्पेसान सामकी स्ट्रॉंग इन्फ्लुएन्स आसा सूर्याची मॅग्नेटिक एनर्जी आणि ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड. सूर्याची पर्सनल एरिया, सूर्य जसो अर्थाचो स्पेस जिओ स्पेस तसो सूर्याचो स्पेस हाका इंटर प्लॅनेटरी स्पेस अशें म्हणटात. आणि तुमकां जर दिसता की हो स्पेसूय बी एम्प्टी आसा तर इट इज नॉट करेक्ट. अर्थाक जसो एटमॉस्फियर आसा, सूर्याकूय बी आपलो एटमॉस्फियर आसा, ताका आमी हिलिओस्फियर अशें म्हणटात. व्हॅक्यूम
म्हणजे एम्प्टीनेस, शून्य ना अंतरिक्षात, बिटवीन द प्लॅनेट्स देर इज अ सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फियर जाका आमी हिलिओस्फियर अशें म्हणटात. थंय कॉस्मिक रेस भरिल्ल्यो आसात, जे अंतराळांतल्यान किरणां येतात, कॉस्मिक रेस ते सगळे भरिल्ले आसा. आनी हिलिओशीत नावाची जी एरिया आसा सुर्याच्या भायर, आउटर एरिया ऑफ द हिलिओस्फियर, हांगा पर्यंत हे सनाची एनर्जी एक्टिव्ह उरता. आनी थंय एट द एंड ऑफ द हिलिओस्फियर, सनाचो जो एटमॉस्फियर एंड जाता तेन्ना स्पेसाच्यान कंटिन्युअसली थंय रेडिएशन्स ताका येवन येवन आपडटात आनी एक हिलिओपॉज नावाची एरिया आसा जी आमकां स्पेसांतल्यान प्रोटेक्ट करता. अदरवायज जर सनाची प्रोटेक्टिव्ह एटमॉस्फियर सोलार सिस्टमा भोवती नाशिल्लो जाल्यार अंतराळांतल्यान सामकी डेंजरस, आमी म्हणया विशारी किरणां येतली आशिल्ली, हाय एनर्जी रेस, अँड दे वूड डिस्ट्रॉय द सोलार सिस्टम. अर्थार लायफ आसची नाशिल्ली. सो लायफ अर्थार आसा इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ आवर एटमॉस्फियर, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सन्स एटमॉस्फियर, जाका आमी हिलिओस्फियर अशें म्हणटात. Is the edge of the heliosphere, a great magnetic bubble that surrounds the sun and planets. The heliosphere is the sun's own magnetic field inflated to gargantuan proportions by the solar wind. Inside lies the solar system, home. Outside lies interstellar space, where no spacecraft has gone before. हे इंटरप्लॅनेटरी स्पेसांत, म्हणजे जो सूर्याचो सोलार सिस्टमाचो स्पेस आसा, तातूंत एक स्ट्रेंज प्रेझन्स आसा, सगळे कडेन तुमकां वता थंय मेळटा, ताका म्हणटात सोलार विंड. विंड बरोबर, सनाच्यान आमकां गरमी जाता, सनाची गरमी आमी वाचोवपाक एसी आनी फॅन लायतात, पण लक्षांत दवरात सनाच्यान सुद्दां विंड भायर सरता. एक्चुअली वारें सनाच्यानूय भायर सरता, पूण ते पृथ्वीर येता तसलें वारें न्ही, ताका सोलार विंड म्हणटात. कंटिन्युअसली सनाच्या बॉडींतल्यान चार्ज्ड पार्टिकल्स भायर सरतात. सनाची जी बॉडी आसा इट इज मेड अप ऑफ गॅस, आनी गॅसाचे चार्ज पार्टिकल्स 350 ते 400 किलोमीटर प्रति सेकंड इतले स्पिडान भोंवत असतात, अंतरिक्षात पसरत असतात, आणि सगळे कडेन इन द सोलार सिस्टम एक एटमॉस्फियर क्रिएट करतात हे सोलार विंड. आणि हिलिओस्फियर पर्यंत हो फुल एटमॉस्फियर सनाचो तयार जाता, आणि हे रिजनान भितर तरेतरेचे रेज आमकां मेळटा. ताजी नांवां खूब सायंटिफीक आसा, फक्त इन्फॉर्मेशनाक तुमकां दिता, डिटेल स्टडी आज नाका. आयोनायज्ड एटॉमिक न्यूक्लियाय, चार्ज पार्टिकल्स, अशे तरेतरेचे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अशे तरेतरेची किरणां, तरेतरेचे वस्तू, पदार्थ ह्या हिलिओस्फियरांत, सनाचे स्फियरांत भरिल्ले आसात. आनी सगळे कडेन आसता ती हायड्रोजन आनी हिलियम गॅस, बिकॉज द सन इज अ बॉल ऑफ हायड्रोजन गॅस. सन इटसेल्फ इज अ हायड्रोजन गॅसाचो गुळो, आनी तातूंतल्यान हायड्रोजन हिलियम कंटिन्युअसली प्रसारीत जाता. आनी एक सरप्रायज हे हिलिओस्फियरान भितर सनाच्या एटमॉस्फियरान आमकां पळोवंक मेळटा, ते म्हणजे तरेतरेचे ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. डझन्स ऑफ टायप्स ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स थंय मेळटा. ऑर्गॅनिक म्हणजे कितें, जातून जीवन निर्माण जावपाक शकता. इट कॅन गिव्ह रायज टू लायफ. सो ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आमच्या एटमॉस्फियरान, आमच्या अर्थार आसा, पूण स्पेसांत ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स म्हणजे कितें, दिस इज व्हेरी सरप्रायझिंग. पूण आमी ऑलरेडी डिस्कवर केलां की स्पेसान भितर सगळे कडेन ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स इन स्पेस. मायक्रोवेव्ह स्पेक्ट्रोस्कोपी हे नावाच्या एक्सपेरिमेंटांनी आमी सोदून काडलां. म्हणजे करतात कितें, बलून्स धाडटात इन द अपर एटमॉस्फियर, आनी ह्या बलून्सान भितर गॅस बलून्स, आनी हातून भितर मशीन्स आसता, आनी ते रेकॉर्ड करतात आनी स्टडी करतात स्पेसाचे पार्टिकल्स. आनी ह्या पार्टिकल्सांतल्यान आमकां कळ्ळां की आमच्या एटमॉस्फियरांत, अंतरिक्षात, अर्थार न्ही, अंतरिक्षात सुद्दां ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आसात, भरपूर प्रमाणात आसात. सो मोरल ऑफ द स्टोरी म्हणजे इजिली लायफ कॅन बी पॉसिबल एनीवेअर इन द युनिवर्स. आमच्या सोलार सिस्टमान सुद्दां